गीत घेऊया पेज नंबर 6 A13 एकलोच आमचो सुमी. एकलोच आमचो सुमी, एकूच आमचो भावार्थ, एकूच आमचो बावदेस, एकलोच आमचो देवबाब, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या पासान सगळी एकूच आमच्याक आमकां आपोवन हाडल्या, देखून आमी गायता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सोम्या जेजूची क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वड तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावान भयणो, आयची वाचपां आमकां जायतीं शिकवण दितात आनी आमच्या मनांतूय ही प्रश्न उपजायतात. म्हणजे आमचो भावार्थ कितलो गोड आसा काय, देवाचेर आमी भरवोसो दवरून पावतात काय, वो आमी दुसऱ्या वस्तूंचेर वो आमच्याच शक्तीचेर आमी वो आमच्याच पदवेचेर आमी भावार्थ दवरला काय, देवाचेर धरचे सुवातेर आमी दुसऱ्या वस्तूंचेर दवरला काय, हेच प्रश्न आमच्या मनांत ही आयची वाचपां उपजायतात. आज हीच कल्पना मनांत धरून आमी आमच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. म्हज्या भावान भयणो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपुदेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्हे विचारून सांगता, मनान चिंतून तनान विचारून वायट तरेन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सांगपार मरे सगळे दिदान भोगता आनी तुमकां भाव भयणो म्हाज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करप प्रार्थना मागता. सरपदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. मागुया. मोगाला बापा, आमी तुका उलो मारता. आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाचे सगळे जाणटे एकठांय जाले आनी रामा गांवांत सामुएलाक मेळूंक आयले. तांणी सांगलें, तूं जाणटो जालाय आनी तुजे पूत तुज्या पावलांनी चलोनात. सगळ्या राष्ट्रांक एक राजा आसा, तसोच आमचे राजवडकी चलोवंक एक राजा दी. ही सुचोवणी सामुएलाक बरी लागली ना. तरी पूण ताणें सर्वेस्पराक प्रार्थना केलें आनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, तुका पोरसां सांगता तितलें तूं आयक. तांणी तुका न्हय पूण म्हाका पाठ केल्या, कित्याक हांवें तांचेर राजवडकी चलयलोली तांकां नाका. सर्वेस्परान कोळीत केल्लें तितलें सामुएलान राजा मागताले पोरचेक सांगलें. ताणें म्हणलें, तांचेर राजवडकी चलयतलो ताचे होक हे. तुमच्या पुतांक आपल्या रोंग गाड्याचे आनी गोड्यांचे चाकरेक तो लायतलो आनी ते ताच्या रोंग गाड्या मुखार धांवतले. 1000 1000 आनी 50 50
सैनिकांच्या जोम्याचे फुडारी तो नेमतलो. तो तांकां आपली शेतां बाटां नागरूंक आनी लुवंक लायतलो आनी झुजांची हातयारां तयार करूंक आनी आपले रोंगाडे चलोवंक तांकां वापरतलो. तो तुमच्या दुवांक आपल्यो सुगोणदिणी रांदपिणी आनी उंडेकारणी करतलो. तुमची बरी ती शेतां दाका मोळे आनी जैतुनाची बाटां तुमच्या हातांतली काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक दितलो. तुमचे पिकावळीचो आनी दाकांचो दावो वांटो काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक आनी हिजड्यांक दितलो. तुमच्या बोऱ्यांतल्या बोरें चाकरांक आनी चाकोरणीक आनी तोणतोणीत गोरवांक आनी गाडवांक व्हरून आपल्या वावराक लायतलो. तुमच्या हिंडांचो दावो वांटो मागतलो आनी तुमीच ताची चाकरां जातोल्यात. तो दीस पावतोच तुमीच मागून घेतल्या त्या राजाक लागून तुमी बोबाट मारतल्यात. पूण तेन्ना सर्वेस्पोर तुमचें आयकोचो ना. सामुएलाची उतरां आयकूंक पोरसां कबूल जाली ना. तांणी म्हणलें, येरा राष्ट्रां परी आमी जावंक आमकां एक राजा जायूच. आमचो राजा आमचेर राजवट चलयतलो आनी आमचो फुडारी कसो आमची झुजां झुजतलो. पोरसां सांगतालीं तितलें सामुएलान आयकलें आनी सर्वेस्पराक खोळीत केलें. तेन्ना सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, तांचें मागणें आयक आनी तांकां एक राजा दी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटल्या. सगळीं म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटल्या. तुजें नांव घेवन मुरगोडटा ती पोरसां बागी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडांत ती चलतलीं सर्वेस्परा. दिसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख. सबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटल्या. तूंच तांची व्हडवीक, तूंच तांचें बळ. तुज्याच बळेपणान आमची सोकूत वाडत वेता. कित्याक सर्वेस्परोच आमची राखण करता. आमचो राजा आसा इस्रायलाच्या पवित्र देवाच्या हातांत. सबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटल्या. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. एक व्हड बाकणार आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले पोरशेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्गू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान कफरनावांत आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकठावलो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक तो प्रवचन करता आसतना 4 जाण आर जालोल्या एका मनशाक उखलून ताचे सरशीं घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशीं हाडूंक जायना आसलें देखून जेजू आसलो त्या जाग्या वयल्यो नोळे काडून तांणी पाटोस उक्तो केलो आनी आरकाराक आसलो त्या अंथरुणा सयत देंवयलो. तांचो भावार्थ पळयोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, पुता, तुजीं पातकां भोगसलीं. तेन्ना थंय बसून आशिल्ल्या कांय धर्मशास्त्रांनी आपल्या मनांत चिंतलें, हो अशें उलयता तें कितें?
देवनिंदा करता हो एकल्याच देवाक सोडून कोणाच्यान पातकां बगसूंक जायनात. ते तांचे भितर चिंता म्हूण आपल्या मनांत रोखडेंच ओळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली. तुमच्या मनांत तुमी अशें कित्याक चिंतात? आरकाराक सांगूंक तुजीं पातकां बगसुलीं वो ऊठ तुजें आंतरूण घे आनी चल हातलें खंयचें अदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, ऊठ तुजें आंतरूण घे आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपलें आंतरूण घेवन सगल्या उजीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी देवाक परखडून म्हणूंक लागलो, असलें आमी केन्नाच देखलें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावन भयणो, आयच्या पयल्या वचपान आमी पळयलां इस्रायल लोक सामुएला लागीं येवन तांकां एक राजा दी म्हूण मागतात. आनी सामुएलाक हें वायट दिसता आनी तो देवा लागीं विचारता आनी देवाकूय वायट दिसता. पूण देव जायतीं आनी आमी वाचलां तें पळयलां की देव तांकां जायतीं पयलो क्वेशन करता, म्हणजे तांकां चतराय तांकां शिडकायता सामुएलाच्या उतरांनी की तें हो नवो राजा येतलो तो कितें कितें करतलो तो तांकां सगळोच पयलो तयार करून दवरता. पूण तरी आसतना हे लोक आयकुनात. तांकां जाय दुसऱ्या राष्ट्रां भाशेन तांकां एक राजा जाय आसता, एक मनीस राजा तांकां जाय आसता. हें पळोवन देवाक दूख जाता. पूण देव आमचो आमी पळयल्यार देव आमकां जायतीं दिता. मोगाच्या भावन भयणो, जेन्ना आमी कसलेच अडचणींत आसात, जेन्ना आमी कसलेच आमकां जाय कितें जाय तेन्ना देव आमच्या आदाराक सदांच पावता. आनी आमी तें आयचे पयल्या वाचपान पळयलां. जायते फावटी आमीच आमचेंच खरें वा आमकां जायतें आमी देवा लागीं मागतात. जायते फावटी आमी देवाक एक स्पेर टायर कसो मागतात. केन्ना आमकां कितें जाय तेन्नाच आमी देवाचो उगडास करतात. आनी आमकां हें पयलें वाचप शिकयता. देवाचेर भरोसो दवरचे खातीर आमी जायते फावटी दुसऱ्या वस्तूंचेर आमी भरवोसो दवरलेलो आसा वा आमीच करता, आमी जाणाय सगलें अशेंच चिंतून आमी मुखार गेलेलीं आसात. तेच परेन आमी आयच्या शुभ वर्तमान पळयत जाल्यार आनीक एक भावार्थाची आमकां परिस्थिती दिसून येता. मोगाच्या भावन भयणो, 4 जाण मनीस एक आरकाराक घेवन येतात. जेजू त्या आरकाराचो भावार्थ न्हय, पूण ते हे 4 जाणांचो भावार्थ पळोवन ताका अजाप जावन तो त्या आरकाराक बरें करता. मोगाच्या भावन भयणो, आमचो भावार्थ कसलो काय होच आमी प्रश्न आमच्या जिवितांत मांडुया. कित्याक जायते फावटी देवाचेर भावार्थ दवरचे खातीर आमी जायतीं दुबावल्यांत. आमकां दुबाव जाता, देव आमकां बरो करतलो वो देव आमच्या ह्या परिस्थितींत वा आमच्या आदाराक पावतलो अशेंच आमी जायते फावटी चिंतूंक पावतात. हे 4 जाण जे ह्या आरकाराक घेवन येयले तांकांच एक नमुनो दवरून आमी आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ गोड करूंक देवा लागीं आमी मागुया. नाजाल्यार आमी आमचें जिवीत त्या धर्मशास्त्र्यां भाशेन दुसऱ्यांचे नाटकाय पळोवन आनी दुसऱ्यांची नाटकाय करून आमी चिंतूंक लागतात. आमकां देव हें कशें करतलो, आमी दुबावतात त्या धर्मशास्त्री दुबावले ते भाशेन. तर मोगाच्या भावन भयणो, आयच्या दिसाक आमी मागण्यांत बसता आसतना घरा कडेन आमी आमचे तेस करता आसतना वो आमी थोडो वेळ ओगीपणेन सारता आसतना आयज देवा लागीं आमचो भावार्थ गोड करूंक हीच कृपा आमी मागुया. देवाचेरूच भार धरून जेजूचेरूच भार धरूंक आमी कृपा मागुया आनी त्याच भावार्थान मुखार वचूंक ताचे लागीं शक्ती मागुया. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान
आमी आख्या आमचें जिवीत समर्पुया. गीत घेवया पेज नंबर 41 C30 रुपये भांगार मागिनाय. म्हज्या भावान भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरेस्वर देवाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानून तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं पदकां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदपुतेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पोजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 तोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. मूत सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. मूत सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही जणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काच घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत.
पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगटूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी अंत्रेता. बापा जेजूच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्याच्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोटींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाता तिचे पोती भाग्यवंत चुजे भाग्यवंत धर्म दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सतपुतेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका पूण वाटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतराकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वांटाय. कित्याक रासुणकी पदवी आनी महिमा तशीच सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया. पेज नंबर 55 D15
जेसू म्हाका तुजी गरज. जेसू म्हाका तुजी गरज. सुखी सोमनी सोशी उदक. उज्या दिव्याक बोलबिसलेची. योत्राक चलूंक पळुबेची. उज्या दिव्याक बोलबिसलेची. योत्राक चलूंक पळुबेची. तुजे बगर मागना जिवीत. ना बोल जेसू आनी पदवी. तुजे बगर मागना जिवीत. ना बोल जेसू आनी पदवी. मिठाव जेसू पुण्यकार सन. तेला पोंटी तेला विणी. कातोलोलो रुको खोनो. बिगोळलो कुडी सोनो. कातोलोलो रुको खोनो. बिगोळलो कुडी सोनो. प्रार्थया. सर्पदेदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसयताय आनी नवी गोटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानूं हें आमी
खालतेपणीन मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोपदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक तीन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अवतरेक बाबाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 95 F20 संसार सोंपो पर्यान. So